मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां देव बरी आनी कृपेन बोललेली सकाळ हांव दिता. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू. बागून जुजेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसेसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी आज सोंपता. आयज आमचो निमणो दीस, फाल्यां आमची परब. कालच्या दिसा तुमकां उगडास कोत्तालो, तुमी रोखडोच जबाब दिलोलो. काल आमचो जुजे बाब भाग्यवंत म्हूण परगटलेलो दीस 2015 वर्साक 14 जॅन. आनी आयज आमकां रोखडोच दीस दिला आमचे गोंयचे दिओसेजीन ताची भक्तीचो आमी प्रचार करूंक. म्हणटच आयज भाग्यवंत जुजेवाजाचे भक्ती वाडोवचो दीस, डे फॉर द प्रमोशन ऑफ डिवोशन टू सेंट जोसेफ वाज. हे मनान धरून आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो माय मारिया शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावली. आमी विस्वाशीपणान जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो दीस भेटयला दिओसेसीच्या पाद्री आनी मोठवाशा दादल्या बायलां, मेन एंड विमेन रिलिजियस आनी देव आपोवण्याच्या वावरा पासत, वोकेशन अपॉस्टलेट. आनी जशें आमी दिसान दीस वारांदा पासत, डिनरी पासत मागत आयल्या, आयजूय आमी 2 वारांदा पासत मागता. तुमी ऑलरेडी पळयता काय बरी. 9:15 मिसाक आमचे मदें मडगांवचो वारात मार्गांव डिनरी आमचे मदें आसा. आनी मागीर सांजे 4 वाजता मिसाक शिशिरनी वारात आमचे मदें येतली. आतां तुमकां सदांच आमी सांगत आयल्यांत, तुमकां हे बिश्टेचेच फॉर युअर इन्फॉर्मेशन जाणा जावंक, मडगांव ओ मार्गांव वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो ह्यो आके, दिकारपाल, फातोर्डा मार्गांव होली स्पिरीट, मार्गांव ग्रेस चर्च, नावेली आनी नवीच स्थापन जाल्ली फिरगोज रुजाय सायबडींची फिरगोज जोरी वाडो ही आतांच ह्या जोम्यान भितर सरल्या. आनी चिशिनी वारादाच्यो फिरगोजो ज्यो आसात त्यो आसोलना, बेतूल, काब द रामा, कानागिनी, कोटो द फातोर्पा, शिशिनी, कुंकोली, द्रामापूर, सारजोरा, तोळेकांटो, वेली आनी वेरोदा. बाबा भयणीनो, इतली सोगोड तुमकां ह्या माटवान पळोवन म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगता आनी हांव अजापूय जाता. उगडास आसतलो तुमकां कसल्या वळवळ्यांनी गेल्या वर्साक येदो व्हडलो माटोव केलोलो, थंय एक माटोव केलोलो. तेन्ना मातशें कोवीड आसलेलें. जाप करून एक वसाट कशी आयली आमचेर आनी 2च वळी दवरून 2 रोवांनी 100 लोक एका मिसाक आमकां दवर म्हणलें. दूख भोगली, बरी दूख भोगली. ह्या वर्साक देवान आमकां मातशें दुसरे भाशेन केलां. इतलो लोक पळोवंक तुमकां पळोवंक म्हाका खुशालकाय भोगता. म्हणटच बाबा भयणीनो, तुमकां हांव ह्या नोवेनाच्या मिसाक म्हजो मोगाचो येवकार दितां. सगल्यांक तुमकां जायतीं जाण तुमी त्रास घेवन आयल्यांत, जायतो बंदाबोस करूंक पडला. लॉट ऑफ एडजस्टमेंट बीइंग अ संडे, ऑल्दो बीइंग अ संडे जायतें तुमी चिंतप आनी हें करप तें करप, अरेंजमेंट करप आनी पयसतान लागींतान सोंपेनूय पूण तुमी केलां. म्हणटच तुमकां हांव सगल्यांक येवकार दितां आनी मागता देवा लागीं ही मिसाचे भेटेंतल्यान बाबा भयणीनो आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमचे पॅरिशेक, फिरगोजेक, आमचे दिओसेजीक, आमच्या आख्या संवसाराक जायतीं बेसांवां भाग्यवंत जुजेवाजान बापा कडेन मागून घेवची म्हूण. जायतीं आमकां केन्ना केन्नाय बाबा भयणीनो आमी नकळो पासून कितें मागचें तें, पूण देव हुशार, तो जाणा कितें दिवंक जाय तें. देखून आमच्याय वद्दान जें कितें करूंक जाय आमी ल्हानविकायेन, भक्तीपणान, ओतम्याचे उर्बेन ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आनीक आमच्या वद्दान जें हांव म्हणटालो म्हणल्यार गितां घालतात आमच्या पड्ड्यांचेर, तीं पळोवन व्हडल्यान म्हणुया. आयज आयतार देवा गेलो दीस, मागीर जबाब मागतात आमचे लागीं बरें व्हडल्यान दिवया. लेट अस पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दीस मास. फाटींच कोण एकलो फादर म्हणटालो तुमचेच लागीं भाशेन उलोवन ह्या मिसाक म्हणूंक लागलो आमी सगळीं हात जोडून रावया. हात सोडचे न्हय. लेट्स ऑल पुट आवर हँड्स टुगेदर ऑल थ्रू द मास. काय बरी वस्त न्ही, बरी. जेन्ना तूं हात जोडटाय तेन्ना
देवा कडेन ल्हान जावन तूं येताय. म्हाका काकूत दी, म्हाका बेसांवान दी, म्हाका देणी दी. विल ट्राय दॅट. आमचे लागीं जाता कडेन जाल्यार नकळो, पूण सगळो वेळ जाता ते भाशेन आमी हात जोडून शिताबेन वांटो घेवया, एकामेका पासत मागुया. बरे भाशेन ही भेट बापाक मानता तसली जावची आमी करुया आनी बेसांवांनी बोललेली जावची म्हूण मागुया. भावा भयणीनो, सांत दुजे वाजाचे परबेचे तयारेचो आयज निमणो दीस. फाल्यां आमची परब. मारये भाशेन जेजूक शेवट पर्यंत विस्वासी रावंक आमकां आयज आपयल्यात. तिचे भाशेन भाग्योवन दुजे वाजानूय केलें. तशेंच आमी करूंक आमकां उलो आसा. हो उलो आमच्या मनान दवरून सगळीं उबी रावन मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, एकलोच आमचो सुमी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमकां सगल्यांक हांगासर एकठांय जालेल्यांक देव बरो दीस दिवं. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या गवळीक वर्साचो आमचो विशय देवाच्या उतरांतल्यान आनी हेर सेवा धर्मीक रितीन जेजूचो पाटलाव करूंक परतून परतून आमकां नेट करतना सायबीण मायेचें जिवीत एक नमुनो कसो आमचे मुखार दवरता. कसले वागणुकेन आनी कसल्या मनान आमी जेजूचो पाटलाव करूंक फावो तें आमकां सायबीण मायेचें जिवीत एक ओड देख जावन आसा. आयज आमचे परबेचे तयारेच्या निमाण्या दिसा सायबीण मायेक आमचे मुखार दवरून आनी आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता. माय मारिया शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावली. आमी विस्वाशीपणान जेजूचो पाटलाव करुया. तेच सायबीण मायेचें जिवीत आमकां सगल्यांक जेजूचो नीज पाटलाव करूंक स्फूर्ती आनी बळ जावं. आयचो नोवेनाचो दीस आमी आमचे दिओसेजीच्या पाद्री, मोतवाशां आनी धार्मीक मनशां तशेंच देव आपोवण्या वावरा खातीर भेटयला. देवाच्या मोळ्यांत वावर करतना भाग्यवंत जुजेवाजा भाशेन हुरबेवंत देवा वावराडी तांकां कर म्हूण आनी आमचे दिओसेजींत देव आपोवणें
बोरतेन फावो जावंक मागुया. त्या भायर आयज बागिवंत दुजेवाजाची बोक्ती वाडोवचो दीस म्हूण पाळटना ताची बोक्ती ओदीक आनी ओदीक सगल्यांक वाडोवंक आनी फांकारूंक हे मिसा भेटेंत खतखत्यान मागुया. तशेंच मारगांव आनी चिंचिनी ह्या वारादां पासत आयज मागुया. आनी आयचें हांगासर मिसाचें इंतेसांव दिलेलें आसा. देवाक आर्गां दिवन मेवलेल्या उपकारां पासत लॉरेन्स आनी मार्ता फेर्नांडीस सांकवाळचींच. आनी ती मागूंक लायता आपणाच्या नातवा पासत. इज गॉट अ व्हेरी स्ट्रेंज सिकनेस, ऑटो इम्यून डिजीज म्हूण. एशर जोशुआ फेर्नांडीस म्हणटच ह्या भुरग्या पासतूय आनी आमच्योय जोणेक एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार ह्या बागिवंताचे मोजतीन आमी दवरून आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनीक दुबाव ना, जायते पावटी आमी घोडी देवा मुखार चुकल्या आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरण्यांनी सयत. म्हणटच हें ओळखून घेवन बोगसणी मागून बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सत बागेवन सदांच अंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीशाराया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, स्वर्गानी संसार तूं चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयेन तूं आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव, तो तुज्यानी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता. तो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बसे. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायेला, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार
म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें बळोपकार. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सगळीं म्हणुया. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो, ताणे म्हजेर वळूंकालो. म्हज्या उल्या कांदिलो, एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडान घालां. आमच्या देवाचें कीर्तन. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. योजनांनी भेटून यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होमानी बोलयो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना हांवें म्हणलें, हो बोले येता. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फोर मायलोले आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करता. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें साडूय सर्वेस्परा. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. बागयोन पावलोन कोरितकारांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. पावलो देवाचे खोशेन जेजू क्रिस्ताचो दोरमुजूत जावन आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरीन शारांतल्या पवित्र सोबेक म्हणगे क्रिस्तांव जेजू सोवे पवित्र केलोल्या आनी सगळे सुवातेर
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात ते सगळ्या सांगाता पबीत जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयता, कारण तो तांचो आनी आमचो सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर हे देवाचे वळख कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Un cordoniam și casa, i vântul ce-a putea și utra. Și casa, eu tu ce-a putea și utra. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनीक म्हणे, पळयात ओ देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीन तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुआवान अशीय गोवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा मडीनू, आयज दोन विशय कशे मिसळ जालोले आमकां आसा, पूण हांव एकूच विशय मनान धरून एक धाकटोसो आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करुया. आतां पयलो आनी आयचो विशय म्हळ्यार सायबीण बाई भाशेन विस्वाशी रावन आमी जेजूचो पाटलाव करुया. हें मातशें हांव सायड लायन कोत्तां. आनीक हो जो आयतार आख्खें गोंयभर दवरलेलो आसा, बागेवन जुजेवाजाचें देवासांव अदीक वाडोवंक, हाचेरूच आमचें मन आमी घालुया. आनीक कित्याक हो विशय हांव अदीक चड करून घेतां, आनी कारण म्हळ्यार एकूच, कित्याक बागेवन जुजेवाजाचें जिवीत अदीक चड करून इट वॉज अ सायलंट एंड इन ऑब्स्क्युरिटी. हांगासर गोंयांतूच लेगून तो जेन्ना पाद्री जालो तेन्ना तेंची परिस्थिती, त्या काळा वयले परिस्थितीन गोंयांत पाद्री विगार आसलेले ते आपणाक जाय जाल्यारूच पातकूर मागताले आनी आपोवन वताले. आनीक कोण भुरगे पाद्री ओडेन जाले उपरांत तेणी घरा वचोन बसपाचें आसलें. आनी कोणूय पाद्रीगाराक दिसता आपणाक कोणूय पातकूर जावो म्हणून, तेन्ना ताका आपोवपाचो. म्हणटच इनिशियली जुजेवाजाक ओडेन जाले उपरांत घरा वचोन बसचो पडलो, बिकॉज देर वॉजंट ए डिमांड, नोबडी आस्क्ड फॉर. आनी मागीर लेगून मे बी ही थॉट इट ओवर, आपणाच्यान जरी हांगा गोंयांत वावर करूंक जायना जाल्यार आपण गरज थंयसरल्यान वयतलो. आनी ते भाशेन तो मागीर कारवार आनी मुखार मेंगलोर बी गेलो.
आनी मागीर रोखड्योच ताच्या हातांतल्यान ताच्या वावरांतल्यान मिलाग्री जावपाक लागल्यो. तुमी मोड्डीपू बी पावल्या मेंगलोर केन्ना केन्ना वसा मोड्डीपू. थंयसर ताची म्हणलेल्या भाशेन पयल्यो मिलाग्र्यो ताच्या हातांतल्यान जावंक सुरू जाल्यो. एके धाकटे इगोर्जेन तो आसलो आनी तो गांवांत वावर कोत्ता आसतना आनी ताचो बरो वावर देखून आनी ताचो वावर ओद्दीक जालो कुटुंबा मदें घोव बायलां मदें. ही कंटिन्यूड द सेम थीम लेटर ऑन ऑल्सो. आनी ह्या घोव बायलां मदें अविस्वाशीपण, कोण झगडीं कोत्तालीं, कोण बेबदिकाय आसली. असल्या कुटुंबांक तो जाग्यार घालतालो देखून ताचे नाटकायेन ताका कोणें तरी ट्रॅप करपाक येवजिलो आनी ताका रेखाद धाडलो की दोंगरार एक फामील रावता, कोण दादलो आसा मोन्नाचे तोणीर पावला आनी ताका सोंत्या सावांची गरज आसा म्हूण. आनी फाटीं फुडें पळयनासतना तुमी जाणा ह्यो खबरो तो आपलें सोंतें साव घेवन ताका दिवंक गेलो. पूण थंयसर कोण पिडेस्त आसतो सुवातेर दोग जाण थंयसर किरमिंदोर ताका रावले आनी ताका दवरलो आनी ताका तेणी मारपाक काडलो. आनी मारपाक काडले कडेन ताणें म्हणलें म्हाका मारात पूण म्हाका इल्लोसो सोयेक दियात, इल्लोसो वेळ दियात, हांव दिमी घालून मागणें करतां. आनी मागणें करता आसतना दिंबेर थंयसर दोनूय वाटेंतल्यानी उदकाच्यो शुंवर जावन जोरी भायर सरल्यो. आनी मागीर दीज आर थोड्यो वस्तू बट दे हॅव बीन सायंटिफिकली प्रूव्ड टू बी समथींग एमेझींग. मागीर खंय तेणी दोंगरार हें उदक खंयचें म्हणून काय म्हण तांकां इल्लोसो हुस्को जालो आनी तेणी तेजी कुशीकूच बांय मारली आनी इतली पोंदाक बांय मारली बांयत एक थेंबो लेगून उदकाचो तांकां मेळोंक ना. म्हणटच अजाप हांगासर 2 जोरी बाराबर फुटल्यो कश्यो न्हू. सो दॅट वॉज अ मिरेकल. आनी मागीर लेगून परत गोंयांत येयलो, मागीर परत श्रीलंकाक गेलो आनी थंयसर लेगून ताणें जायतो बरो वावर ताणें ओगेपणान केलो. आनीक आमकां एक गायन आसलेलें, आतां आमी तें गायन काडलें गायनाचें जाल्यार आमी म्हणटालीं सायबा 400 वर्सां जालीं ह्या भाग्यवंताक आजून पासून भाग्यवंताचो मान कित्याक मेळोंक ना. हें गायन निखळायलें तें आतां गायनाचेल्या वयलें. कित्याक रावताय आजून पुर्यान दिनासतना भाग्यवंत आल्ताराचो मान. म्हळ्यार ताका आल्ताराचो मान दिलो म्हण तें गायन काडलें. आतां ही 400 वर्सां कित्याक लागलीं? दॅट शूड बी अ क्वेश्चन फॉर अस. आतां गोंयांत तो नासलो म्हणटच कोण तेजी सोद घेतलो? इतलें भाग्यवंतपणाचें मिलाग्रीचें वजापाचें जिवीत तेजें कोण दोळ्या मुखार हाडटलो? कित्याक तेचो वावर सगळो जालो श्रीलंकेक. आनी इतलेंच लेगून तो मेलो तेन्ना ताच्या बाराबच्च्यांनी तेची कूड पुत्ता आसतना लेगून खंय कोणाक कळोव नासतना खंय तेणी पुरली. म्हळ्यार आतां आमच्या सान फ्रांसिस्काक इतलो तो फामाद जाला कित्याक तेची कूड मेवली आजून पासून आहा. कोण सांतांतून, कोण आनी हो भाग घेवन तो भाग घेवन तेंची सगल्यांची कुडी आहा. थोड्यांची कुडी कातरून कुडके लेगून केली आनी तिनसर लेगून मिलाग्री जाल्यो. पूण जेवाजाची बावड्याची कूड आयज पासून आमकां खबर ना खंय पुरली पळय ती. म्हणटच त्यो मिलाग्री ताचें जिवीत सगल्या उजीर येवपाचें धांपून उरलें. कित्याक तेजी निमाणी कूड लेगून तेणी लिपोवन आनी आयज पासून लेगून आमकां खबर ना ताका खंय फुल्ला पळय तो. तेजें नांव म्हण एक हाड लेगून मेळूंक ना. म्हणटच ही लिव्ड एंड डायड एंड वॉज बॅरीड इन ऑब्स्क्युरिटी. ही वॉज लुक्ड टू बी लॉस्ट फॉर एवर. पूण कितें मागीर गोंयांत मिलाग्री जाल्यो न्हू. गोंयांत मिलाग्री जाल्यो आनीक पाप साहेब जोआंव पावलो दुसरो आनी ह्या भाग्यवंताचो इतलें ताचें भाग्यवंतपणाचें मिलाग्रीचें जिवीत म्हणून पळोवन तेजो प्रोसेस लेगून ऑफ सेंटहूड ऑफ कॅननायजेशन वॉज फास्ट फॉरवर्डेड. कित्याक गोंयांत आनी सगळ्यान बरी सायंटिफिकली प्रूव्हन एंड नोटेड मिलाग्र तेजी दवरली. आनी तें म्हळ्यार कितें पिलार पाद्री एकलो आसा आतां जाणटे पिरायेर तो पावला. त्या पाद्रीचो जल्मूच मिलाग्रींचो जालो. आनी कसो जालो? तेची आवय खंय प्रेग्नन्सी येयलोले पावटी मिसकॅरेजी जाताल्यो, येयलोले पावटी मिसकॅरेजी जाताल्यो. आनी हे पावटी खंय तेजी आवय प्रेग्नंट जाली तेन्ना तिचे सदांचे परिस्थितीक लागून तिका पांये बी वयर करून बॅड रेस्ट दिलें खंय. म्हणजे कितें हो भुरगो सोंबवला तो कन्सीव जाला तो व्हांवन वयचो न्हय म्हणून पांये बी वयर काडून. आनी तिची आवय कितले म्हयनेच हे पांये वयर काडून घरा लागीं रावली आनी कुयदाद केलो.
आनी म्हणटात की शी स्टार्टेड फिलींग बेटर, कॉन्फिडंट, कम्फर्टेबल, आनी खंय घरांतूच भोंवपाक बी लागली. आनी अगेन द होल थिंग प्रॉब्लम स्टार्टेड. तिका ब्लिडींग जावपाक लागलें. आनी दोतोराक आपयलो तेन्ना दोतोरान सांगलें इट्स अ व्हेरी डेलिकेट इश्यू and most probably you will also have a miscarriage now. And the worst part is that तेज्या कुसव्यांतूच हो आमचो वार आसता तो ऑम्बिकल कॉर्ड तो घुसपलोलो आनी भाशेन कॉम्प्लिकेशन जाल्लें. आनी ह्या दोतोरान थंयसर बरोवन दवरलें की बाबा देर इज नो क्युअर फॉर दीस. इट शूड बी अ शुअर डेथ, अ मिसकॅरेज, अ डेथ ऑफ अ चायल्ड. आनी तेणें थंयसर आपणाच्या नोटिंग्सांनी दोतोरान बरोवन दवरलें. आनी तिच्या घरच्यांनी, हे बायलेच्या घरच्यांनी, ह्या पाद्रीच्या आवयच्या घरच्यांनी, आनी तिणें तिका खंय जेवाजाचो रेजिस्ट दिलो आनी म्हणलें माग ह्या पाद्री लागीं, ह्या भाग्यवंता लागीं मजत कर म्हणून. आनीक तिणी खंय हो रेजिस्ट आपणाचो उश्या पोंदाक खाटीचेर दवरलो आनी ती मागूंक लागली. आनी मागून आनी जेन्ना दीस भरले हे पार्थ जावपाचे तेन्ना हो भुरगो आनी मागीर तो पिलार आतां पाद्री आसा तो बरे भाशेन जल्मलो म्हणून. And this was a final miracle accepted by the canonization process in Rome. आनी मागीर पाप साहेब जोआंव पौलो दुसऱ्यान ह्या जेवाजाक हो सांत म्हूण परगट केलो. आतां गरजेचें तें हें वी हॅव टू टेल इट टू अदर्स. आतां हे बायलेक ह्या पाद्रीचे आवयक तर कोणें तर हो रेजिस्ट दिवंक ना, कोणें तर तिका सांगूंक ना ह्या जुजेवाजा लागीं माग म्हण तेजे मजतीन, जाल्यार मोस्ट प्रॉबबली ही मिलाग्र गोडे जावपाची न्हू. सो आमचें हें कितें जाता तें इट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड पर्सनल फेथ कन्विक्शन्स. आमी गोळे हिंगा पोस्टर मारीत आनी थिंगा एडवर्टिजमेंट मारीत, टीव्हीचेर घालीत, व्हड्यांनी हुंयच्यान कितें करीत, जायत्यो वस्तू करूंक जाता. बट द मोस्ट पावरफूल instrument of conveying to others is a personal experience and word of mouth. आमगेरूय मिलाग जाल्या, म्हाकाय मिलाग जाल्या, सांगूंक एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. आनी ह्याच कारणाक लागून हांव म्हणटलो, आनी जेन्ना हो आयतार वर्साक एक पावटी ह्या वावरा पासत आमी भेटयलो आसा, बागेवन जुजेवाजाचें देवसांव सोडूंक तें बेश्टें चडचें ना ऑटोमॅटीक. तें बेश्टें नथींग ग्रोज बाय इट सेल्फ. इट ग्रोज बाय द हार्ड एंड पर्सनल एफर्ट्स एंड कन्विक्शन्स ऑफ पीपल. आनी हें की आमकां अदीक गरजेचें. आमी जायत्यो वस्तू बी कोत्ता. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हो जल्मांचोच एक प्रॉब्लम, इट इज अ वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम. आनी गोंयांतूय लेगून आमच्या जायत्या कुटुंबांनी तरण्या घोव बायलांक भुरगीं ना. इट इज अ फॅक्ट आनी इट इज ग्रोईंग मोर एंड मोर. आनी हाकाच लागून आमची जायतीं क्रिस्त, आमचे तारवटी भाव बी कितले जाणांगेर भुरगीं ना, कितले जाणांगेर भुरगीं ना. सगलें आहा, फ्लॅट आहा, घर आहा, माय आहा, पाय आहा, सगलें घरांत हें आहा तें आहा, सगलें आहा, पूण भुरगें ना. आनी आतां आमी रोखडें सोल्युशन दिता, कितें कर म्हणून, फोंड्या वच म्हणून. कितें करूं, इन विट्रो फर्टिलायजेशन कर म्हणून रोखडें आमी सजेशन बी दिता. रोखडें थिंगा वच गो, कितें कोत्तलें तें वखदां कोत्ता म्हणटा तें, तीं वखदां म्हणटा तें हें तें इन विट्रो फर्टिलायजेशन. इट इज चर्च सांगता ते भाशेन इट इज एगेन्स्ट द मॉरल्स. कित्याक ते एकूच एम्ब्रियो न्हय पूण 7-8 एम्ब्रियो फर्टिलायज कोत्ता, जीव कोत्ता, तीं सगलीं भुरगीं जावपाचीं. आनी तांकां तें मारता, कित्याक एक वो दोन मागीर ते ट्रान्सप्लांट कोत्ता इन द वूम ऑफ द मदर आनी हेरांक मारून उडयता. सो इट इज अ क्रायम रायट फ्रॉम द बिगिनींग आनी वी थ्रायव इन दॅट क्रायम. आमचीं गोचीं माय, पाय, घोव, बायलो, फ्रेंडां, दोतोर, नर्सी, सायंटिस्ट, वी ऑल थ्रायव इन दीस सीन. वी ऑल थ्रायव इन दीस सीन. कोणूय कोणी सांगता बाबा जुजेबाजाची मजतीन कितें माग रे, बागेवन दितलो तुका, कोण सांगता, कोणूय माय पायन सांगलां, आय वंडर.
आमी आतां फर्टिलिटी पिल्लां गे आनी कितें गे जायते जाणांगेर बी भुरगीं जायना अकस्मात ट्विन्स जाता. कित्याक जाता ती? आरे भुरगीं जायना अकस्मात ट्विन्स जाता. सो देर इज अ आर्टिफिशियल outside interference in the human body. जाण जावं थोडी सायंटिफीक वस्तू न्हू नेणारपणान तें कांय न्हू गो कोत्ता गो ती सगलीं कोत्ता गो जायते जाणांक तेंगेर करूं हेंगेर करूंक ना. आमी लोकांनी बॅड एग्जाम्पल्स आमच्या भुरग्यांकूय बी दिता. ऑफन सादेपणी दिता. केन्नाय म्हणटा काय आमी बाय गो माग ह्या भाग्यवंता लागीं माग दिंबी घालून माग खतखत्यान माग सोद्दां माग दितलो तुका हो भाग्यवन दितलो. कित्याक इफ ही डीड इट ही कॅन डू इट अगेन. आनी हिंगा की हा आमचें देवासांव वाडोवपाचें न्हय. बेश्टी इगर्जी कडेन गेलीं कोण वयता एक नोयेन वाचता गेलीं. कोण एक दीस येता ब्रेस्ताराचो येता आल्ताराचेर थंयसर वयता हें नोयेन वाचता वयता. दॅट इज वन वे. But what is more convincing is at home. What I tell my daughter-in-law, what I tell my daughter, what I tell my son, what I tell my son-in-law, that's one way. That's one way. आमी देवा सावन वाडोवंक जाता म्हणटा तें बेश्टें ऑटोमॅटीक कांय जायना तें. वी हॅव टू वर्क हार्ड, वी हॅव टू प्रे फॉर इट. आनी हिंगाच की हें आमचें जुजेवाजाचें देवा सावन हेच वस्तू न्ही पण इवन अदरवायज. कित्याक हो भाग्यवंत न्हू म्हणलेल्या भाशेन जॅक ऑफ ऑल मिरेकल्स. एनवायरमेंट वॉस ही इज अ सेंट देर. जनवरां फुड्यांत वच ही इज अ सेंट देर. खंयच्यान गांवच्या लोकां मदीं वच ही इज अ सेंट देर. यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ मेडिकल अर्जन्सीज ही इज अ सेंट देर. गो बायलां मदीं वच ही इज अ सेंट देर. खंय वायसीस आहा ही इज अ सेंट देर. उरलें आनी कितें म्हणटा हो भाग्यवन इज अ व्हेरी पावरफूल भाग्यवन न्हू म्हणटच माग या. आनी दुसरी वस्तू आहा आमच्या घरा लागीं जायते सांत भक्त बी आहा आनी आमचे आल्तार बी आतां धाकटे धाकटे जायत वयता. धाकटे धाकटे जायत वयता म्हणजे आदीं आमकडे जायते ओलो तरेचेर आल्तार आसताले आनी लादींनी बी कोत्ता आसतना ह्या सांता पासत त्या सांता पासत हे सायबिणी पासत ते सायबिणी पासत म्हूण आमी तेर्स कोत्तालीं गायन कोत्तालीं. इट इज समथींग कॉन्स्टंटली रिमायंडींग अस. आतां आमचे त्या घरांय जाल्यां धाकटीं फ्लॅटांय जाल्यां आनी ते आल्तारूय धाकटे जाले आनी सांतूय उणें जाल्या. म्हणटच वी हॅव टू वर्क नाव एगेन इन रिवर्स डायरेक्शन. गोडे जायत हो गोंयचो पेट्रन. ही इज अ पेट्रन ऑफ गोवा न्हू जुजेवाज. गोडे तेंची मुर्ती आमच्या घरांत आहा काय सांत आंतोनीची आसता आमकडे सान फ्रांस्काची आसता आमकडे. व्हेरी गूड. ह्या भाग्यवंताची एक मुर्ती तरी आहा आमच्या घरा लागीं. आतां सान फ्रांसीस आनी हो भाग्यवंत जुजेवाज एक सारके दिसता कशें तेंचे न्हेसपान बी. बट देर आर डिस्टिंग्विशींग कॅरेक्टर्स दे. केन्नाय जाता जाल्यार एक घरा लागीं एक इमाज बी व्हरा जुजेवाजाची. आतां तुमचे लागीं पेरपेर सुगोरीचें नोवेना बी सगल्यां कडेन आहा घरा लागीं. जुजेवाजाचें नोयेन आहा आसचें ना गडे. हिंगा कॅलेंडर कितें मेवतलो वयता आसतना व्हरा. कॅलेंडराचेर नोयनांचें मागणें बी आसतलें. आतां आमगेर घरा लागीं सुण्यांचे पोस्टर आसता आनी माजरांचे पोस्टर आसता. आमचे ते आदले कॅलेंडर सांतां भक्तांचे बी आतां उणें जाल्या. इट्स खरेंच. हांव इंग्लंडाक गेल्लो सो क्रिस्तांवांच्या कॅथलीक घरांनी सुण्यांचे माजरांचे हेंचे तेंचे आख्खें घर भोत्ता फोटवांनी. पूण एक कॅलेंडर दिश्टी पडटा. एक सांताचो कॅलेंडर दिश्टी पडटा. एक आल्तार आहा ना. आनी आमचे आतां जायतीं गोंयकारां इंग्लंडाक ट्रान्सप्लांट जाल्या. दे वील ऑल्सो रिपीट द सेम थिंग्स लायक देम. 6 म्हयन्यांनी चेंज जाता तेंचे भाशेन जाता. आमची तेंची भुरगीं लागून सारकें तेंचे भाशेन 6 म्हयन्यांनी तेंचे भाशेन जाता. सो तें हिंगा लागून माजरांचे सुण्यांचे फोटो बी आसतले. एक कॅलेंडर केन्नाय लावचो. कित्याक आमचे सेन्सीस दे वर्क. आमचे दोळे इट वर्क्स. इट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द मायंड. गोडे कितें बरयलेलें आहा वाचता तें गोडे लागता. So you have to do some personal things, small things, so that हें देवा सावन जुजेवाजाचें वाडोवंक आनी लोकांकूय ओत्मीक आनी कुडी वाटींतल्यान लेगून बरेपण मेळोवंक. आनी आमचो एंड रिजल्ट कितें जावंक जायो आमी सगलीं
भागिवंत जावंक जाय. दॅट इज द एंड रिजल्ट. सो मिलाग्री लेगून जाली जाल्यार हांव भागिवंत जावंक जाय. म्हाका बरेपणां लेगून मेवलीं जाल्यार हांव एक भागिवंत मनीस जावंक जाय. आनी आयच्या वाचपान तर पळयत जाल्यार हे तिनूय वाचपांनी पयले वाचपान इजायास प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें वाचप तें थंयसर वाचपा आहा थिंगा आतां कोण तरी कोणाची तरी खबर सांगता. तूं इतलेंच केल्यार पुरोना, तितलेंच केल्यार पुरोना, हेंच केल्यार पुरोना, आनी कितें करूंक जाय? आख्ख्या संवसाराक म्हजी बरेपणां परगट करूंक जाय. कोण कोत्तलो? नाव देर इज अ स्लायट इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स जेजस. जेजूची खबर तो सांगता. पूण कितें मागीर ओद्दाक थंयसर इजायास आपणाकूच ती लावन घेता. आपणाकूच लावन घेता. इतलेंच केल्यार पुरोना, आख्ख्या संवसाराक म्हजी बरेपणां परगट करूंक जाय. दुसरे वाचपान कितें मेवता आमकां? भागिवंत पावलोची खबर. तो इतले कडेन गेलो आनी पवित्र पुस्तक न्यू टेस्टमेंट तर आमी इवॅल्युएट करीत जाल्यार सगल्या ह्या शिसांच्याहून ओदीक चड भागिवंत पावलो भोंवलो. कितें करूं? जेजूक परगट करूं. आनी आमकां शुभ वर्तमानांत जुवांव बावतिस्त जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा होतो तो हेजे फाटल्यान वचत. कोण तो? जेजू. जेजू फाटल्यान वचत. म्हाका दिश्टी पडला, म्हाका सांगलां आनी म्हाका कळोवन दिलां हो तो हेजे फाटल्यान वचत. कोण तो? जेजू फाटल्यान वचत. कित्याक? मौजेक न्हय, भागिवंत जावंक. भागिवंत जावंक हेजे फाटल्यान वचत. म्हणटच जुजेवाजान कोणा फाटल्यान बोट दाखयलें? आपणा फाटल्यान बोट दाखोवंक ना, हेचे फाटल्यान वचत. जेजूक दाखयलो. जेजूक दाखयलो. आमकांय लागून जेजू दिश्टी पडल्यार पुरो सायबा. आमी भागिवंत जावंक पावल्यार पुरो सायबा. म्हणटच हो म्हजो तुमचो सगल्यांचो आवडो न्हू ह्या मिसांतल्यान आमी देवा मुखार दवरुया म्हणे सायबा. ह्या भागिवंता वरवीं म्हाकाय बरेपणां दी, कुडी वाटेंतल्यान आनी ओत्मीक वाटेंतल्यानूय. ह्या भागिवंताक लागून म्हाकाय भागिवंत कर. हो भागिवंत ल्हानूच आसतना सायबा तुवें ताका भागिवंतपणाची वाट दाखय. ल्हानूच आसतना. सो गॉड वॉज ए लिटल एक्स्ट्रा गूड टू हिम. ल्हानूच आसतना मिलाग्री जाताल्यो आनी कितें जाता. आमचे घोडी जिवितान मिलाग्री जायना. आमचे घोडी जिवितान सगळें पाडूच दिश्टी पडटा आसतलें केन्ना केन्नाय. कितलेंय बरें कर, कितलेंय बरें जावं, तीच हिस्टोरी परती रिपीट जाता न्हू. इट ऑफन हॅपन्स. वी फील फ्रास्ट्रेटेड. बट वी हॅव अ होप. सायबा हांवूय भागिवंत जातलो. म्हाकाय भागिवंत कर. म्हणटच हो म्हजो आवडो, तुमचोय आवडो. ह्या मिसांतल्यान आमी देवा बापाक उबारून ह्या मिसांत मुखार या. सगलीं उबी रावया आनी आमचो बावार्द बाराबोर उच्चारून म्हणुया. सोतमानता सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर संभोवलो. आंकवार मरे थंय जल्मलो. कोंसप्लेता काल ताणें खोस सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आमच्यो थोड्यो गरजो भावार्थानूच देवा मुखार आमी दवरून मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी सगल्या यादनिकांनी, मोटव्याशांनी आनी धार्मीक मनशांनी आपले जिविताचे देखीन जेजूचे शेगोन जिवंक आनी भोव करून ल्हानवीक जिविताची उत्तम देख आपले पोरचीक जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी ल्हानूसतान आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक सोर्गीचे वाटेन चलोवंक आनी सायबीन मायन आनी भाग्यवंत जुजे वासा भाशेन शेगोनी जिवीत जिवंक जाता तितलो सवकार आनी उत्तेजन तांकां फाव करूंक देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो गोंयचो पूत आनी आस्कारी बागयोन सुसेवाज आमचो आनी आमचे गोंयचे डिओसिसीचो अभिमान. ताका आमी केरीत भोवमान दितना ताच्या जिविताची देखीन वाडोवंक आनी ताची खबर आनी भोक्ती घोडटा ते भाशेन वाडोवंक आनी पोसरावंक देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमचे डिओसिसीच्या पाद्री म्हत्वाच्या आनी धार्मीक मनशां पासत आमची मागणी उबारतना बागयोन सुसेवाजा भाशेन जेजूच्या मोगाच्या उज्यान ताची काळजां भरूंक आनी तशेंच देवा म्हळ्यान वावर करूंक आनी जेजूचो मोग पोचीक दिवंक आमचे डिओसिसीक देव आपोवनी बोरतीन फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मारगांव आनी चिंचिनीची वाराड्यांतली रोमारिया घेवन आयलोल्यांक जावं गवळ्यांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक आनी तशेंच त्या वाराड्यांनी आसलोलीं क्रिस्ती पोरसां बागयोन जुसे वाजाचे विनवणेन भावार्थान अकोण जावंक आनी क्रिस्ती शेगुनांनी आपलें जिवीत नेटोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींचे बापा, आमच्यो खालत्यो गरजो जोणेक एकल्याच्यो गरजो साहेब आमी तुजे मुखार आमी दवरता. आमच्या घरांत घोडे जाय तें जाता, वो घोडे जायत आमकां घरांत जाय तें जाय तें तूं साहेबा वळखताय. आनी ह्या बागयोताचे मजतीन आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरता, मागता. ती आमकां फावो कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. हुंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमकां आसलो मारयेचो मोग आनी तिची भोगती आनी ती शेवट पर्यंत जेजूक विस्वासी रावली. तशीच आमची खोशी देवाक भेटोवया आनी गीत गावया दुपाचो जसो पोरमोळ. म्हज्या बाबा मडीनो हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदारान सगळे स्पोद मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांज तुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांच्या आस्काऱ्याच्या मानान तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण काण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटून आनी जें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावूं. अशें जेजूच्या मनान आनी पुनर्जिवणपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनीक सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान आमी आयज उगडास कोत्ता. तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करत. बावाळताचो गुटपोर गोठुया. सुम्याची सू आमी वोंडो खाताव आनी काल्सीतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स आमी तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनीक जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तातुले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बापा म्हणिनो सगल्यांक कसली गरज आसातूच. कोणाक मॅटेरियल गरजो, कोणाक स्पिरिच्युअल गरजो, कोणाक गोडे फिजिकल गरजो आसातूच. आनी त्या पासत एकामेका पासत मागून खतखत्यान ह्या बागेवन जुजेबाजाचे मजतीन आमी सर्गींच्या बापाक उलो करून आमचे बापा हे मागणे म्हणून आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. सुम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वच तो जेजू जुजेवाज पोरगोटूंक भोंवलो आनी ह्याच जेजूचेर भावार्थ दवरूंक लोकांक ताणें शिकयलो. आनी ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर घेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक नितळ काळजान फुडें सरूया. पवित्र कोंबयां तुमच्या जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कोंबयां घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भावा भयणां आसात जाल्यार कोंबयां घेवचो न्हय म्हूण मागता. हे वेळार गीत गावया. ओतम्या म्हज्या गायन कर. Moja gayon ko
Pratuję. Sorginच्या बापा सान जुजेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा नोवेनाच्या संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवंक नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हणून आमी विस्वासान मागता हे पोरी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगोट धिरान आनी फुडो वचो शेंकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवे उपकार करून बसचें. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो जे सुरवातेक हांव खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी म्हणटालो तें हांव तोखना तें म्हणूंक अनेक पावटी जायतो लोक आयज खरेंच ह्या मिसाक म्हाका दिसता पयले पावटी भाशेन लोक ह्या मिसाक आनीक खरेंच हांव देवाक दिन वाजता कितें तरी समथींग इज पुलिंग यू हियर आयतार एक जालोच आमकां आयज मेकळो कसो दीस मेळ्ळा पूण हरशीं पर्यान बाबा भयणीनो ह्या भाग्यवंताचो आमकां चड मोग आसा आनी जायत्या जाणांक तो फादर एंड्रू म्हणटालो ते भशेन माग ताका सांग दी म्हूण तो दिता सगळे उपाय आमी सोदून काडटा पूण ताका ताचेशी आमी मागोंक वचना देखून जायत्या जाणांक तो पावता देखून ताची ओडूच जायत्या जाणांक लागल्या आनी जायतीं जाणां ताका
उलो मारतात आकांताच्या वेळार भुरग्यांक दिवपाच्या वेळार वो आनी कितें जायत्या वस्तूंनी तो आमकां पावता कित्याक तो आमचो जाणा आमचो तो गोरचो तो सगली आमची भितरली बायली खबर तो जाणा देखून बाबा बुडीनो असले आमच्या भावार्थाच्या भावना पासत जी तुमकां हांगा ओडून हाडटात ताचे पासत हांव दिन वाचतां आनी होच सोयीक घेवन तुमकां सगल्यांक म्हणजे सगल्यांक हांव दिन वाचतां खेरीत भाशेन आयज मारगांव वाराद आमचे मदें आसा तांकां ओदीकूच हांव दिन वाशी सगळे कडेन पावूंक नात पूण जाता ते आमच्या पाद्री पासून पावल्यात आयज आमी समजूंक जाय आयज आयतार हरशीं कांय बरें आसतलें आसले जायते जाण आमचे आपल्या इगोर्जांनी बिजी आसात हें हांव बरे भाशेन समजता पूण आयल्या तांकां पासून हांव चड उपकारी खंय तरी एडजस्टमेंट केला आसतलो बाबड्यांनी तूं मिस कर रे तूं मातसो पाव रे तूं वच रे हांव रावता रे अशें करून तांणी आपलो वेळ करून ते हांगा आयल्यात ते म्हणटा तेन्ना पाद्री भाव म्हणटा तेन्ना मोठभाशी आसतात तुमी लौकिका आसात तितलीं जाणां हेरां भाव भयणां आसात तांकां हांव चड उपकारी ह्या वाराचो डीन आमचे मदें ना फादर डॉमिनीक नोरोन्या तो आनीक खरें म्हणल्यार नवीच इग्रोज ताची स्थापन जाल्ली आसा रुजाय सायबीणची इग्रोज जोरी वाडो ताचो पादविगार तो आतां आनी ताणें भार घेतला ह्यो सगल्यो जबाबदाऱ्यो फेरगोजांनी वांटूंक म्हणजे कोणें कितें करचें तें आनी त्या प्रमाणे आमचो फादर एंड्रू पेरेरा आखे इगोर्जेचो पादविगार सान सेबास्टियन इगोर्जेचो ताणें आयज दोनूय वस्तू केल्यात येजमानपण ही वॉज द मेन सेलेब्रंट आनी देवाचें उतर ताणें आमकां परगटलां बाबा म्हणिनो म्हाका सांगपाची गरज ना ही इज माय कंपॅनियन बाय द वे तें सोड पूण हरशीं तो बरे भाशेन समजिकायेन बरे भाशेन दुसऱ्यांक समजता ते भाशेन देवाचें उतर परगटपाचो ताका खेरीत गूण आसा पयलेंसान आनी हाका लागून म्हाका ताची चड अप्रूबाय हांवें फाटीं पासून ताका नोवेनाक हाडलेलो आनी गेला तो नोवेन करून एक हो गूण सगल्यांकूच ना देवान ताका दिला आतां पासून हांव भितरल्यान आयकतालो बाबा म्हणून कांय बऱ्यो वस्तू ताणें आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यात आयचो विशय एके वाटेन धरून देवाचें उतर एके वाटेन धरून आनी जिवितांत जाता तें घडण्यो आमच्या जिवितांत जातात ते आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी कशें फुडें वचूंक जाय तें बारीकसाणेन ताणें आमकां सांगलां ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक ताच्या वावराचेर आखेंच्या वेगळ्या वावराचेर आनी ताचे सगल्या वस्तूंचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां आनीक बरी भलायकी ताका मागतां त्या भायर आमचो तोय पाद्री आमचो ना पूण काल सांगून तो म्हाका गेला हांगा आसलो तो मिसाक फादर सायमन डिक्युना कोपेलांव सान जोकी कोपेलाचो बोडदा फादर फाल्यां आमचो कोयर येता आपूण आसचो ना पूण ती आमची भावां भयणां आसात ती तांकां हांव दिन वाजता वाखणटा कांय बरे भाशेन आपल्या ताळ्यांनी आनी वाजोंतरांनी आमचे ताळे देवाक उंच उबारूंक आमचो काळजां उखलून दवरूंक ही मिसाची भेट कांय बरे भाशेन भेटूंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमकां तांणी आदार केला ताचे पासत हांव खेरीत भाशेन तांकां आनी ताच्या फादराक सायमनाक हांव दिन वाजतां आनी त्या भायर कोणें सुरवातेचीं उतरां करचीं कोणें वाचपां करचीं कोणें भावड्याची मागणी करची ही मांडावळ फादर डॉमिनिकान पयस रावन हे सगळे मांडावळीर घातलां आनी कांय बरी जोरी पाद्री आमचे पावंक नात ते पूण मांडावळ कांय बरी करून आमकां सगल्यांक कुशालताणी केल्यात मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिला ताचे पासत ह्या वरादाचेर देवाचो भरपूर भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन हांव आशिर्वाद मागतां आनी तांच्या गवळीक वावराचेर हांव बेसावां मागतां इल्लोसो वेळ तुमचो हांव घेतां आतां थोड्योश्यो आमच्यो कळवण्यो करूंक आतां आमचे फुडले मीस हिंदी भाशेन खरें म्हणल्यार बाबा बुडीने पयलेच फावटी आमच्या प्रोग्रामान आमी भितर काडलां आनी दिसपाचें मन जालें की आमी जायतीं जाणां मे बी वी आर डिप्रायवींग पीपल ऑफ दीस ब्युटिफूल ऑपॉर्च्युनिटी की मायग्रंट्स येतात भायलीं गांवांची आमची गोंयांत येतात आनी गोडे दे हॅव ओनली वन लँग्वेज टू स्पीक ऑर टू मे बी आनी हिंदी भाशेन मीस केल्यार गोडे तांकां फायदो जायत खंयच्या इगोर्जांनी चडशे आमची हिंदी मीस जायना म्हणटच हो एक सोयीक दिवया म्हूण ह्या वर्साक आमी भितर काडला ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसीस म्हणटच आतां पावणे 11 हें तांचे पासत आमी मीस आडायलां आनी मागीर सांजे 2 मिसां आसात 4 तेंय बी रोमारीचे मीस आनी मागीर 6 इंग्लीश भाशेन फाल्यां
दोबाजीक परो हे आमच्या कानार कितलेच फावटी पालां फाल्यां परो देखून हांव तुमकां ही काळजा मनान हे भाशेन तयार जावंक उलो मारता. मिसांची मांडावळी भाशेन आसा फाल्यां सकाळीं पयलें मीस आमचें 5 दुसरें 6:15 7:30 8:45 आनी दोबाजीक पुर्बेचें मीस 10 वाजता. हे 10 वाजता पुर्बेचें मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतलो. खरें म्हणल्यार बाबा बुडीनो आमचो बिस्प मातसो असो फाटीं आपण सायडीक रावतलो. इतल्या वर्सांनी हांव आसा हांगा सदांच दुसरो बिस्प हाडटालो शेजारचो कोणाकूय दुसऱ्या भायल्याक हाडटालो. पूण ह्या वर्साक आमी ताचे लागीं मागलें जाय दिसांनी मागलें आनी ह्या वर्साक तो अग्री जाला मीस पेटूंक आमचे पासत आनी त्या मिसार प्रवचन करूंक. आनी मागीर आमी एक सदांचें मीस करता बागेवन जुसेफाच्या घरांत म्हणटा तेन्ना ताच्या ओरातुरीच्या कुडान म्हणटा आमी म्हणटच तें 12 वरांचेर जातलें 12 noon. आनी मागीर सांजे 2 आसात ती मिसां पुर्बेची 4 1 तें कोंकणी भाशेन आनी 5:30 1 इंग्लीश भाशेन. टुमोरो इज अ मंडे म्हणटच कामाचो दीस म्हणटच आमी बो करून कामाक वेतले पासो तेंचीतून इंग्लीश भाशेन मीस दवरला. ह्या जाग्याच्यो सवलती थोड्योश्यो आसात त्यो तुमी जाणात सांगपाची गरज ना. पूण ह्या वर्साक मातशे दुसरे भाशेन आमी बंदोबस्त केला देखून कोणाकूच कितेंच चुकोवंक फावना म्हूण हांव मातशे इल्लीशी म्हायती दिता. कुमसार जावं मिसां दिवंक मागणी विनंती बरोवंक जाय डोनेशन दिवंक सोदताय तूं वो आमच्या स्टॉलान कितें धर्मीक वस्त घेवंक सोदताय कॅलेंडर घेवंक सोदताय फादर एंड्रून सांगलां पूण आम सो सॉरी आमकां मातशें शॉर्टेज आहा. आतां काल पासून मातशी इल्ली शॉर्टेज जाली. कॅलेंडरां नको कसली मॅजीक बसयल्या म्हूण कॅलेंडराचेर हाडलेले कॅलेंडर काबार जातात मातशें फाल्यां पासून गोडी येत जाल्यार नोकलो आय कॅन्ट से बट मेळ्ळ्यार उपकार जातलो. सो आय डावट अबाउट टुडे. मागीर आमचें फर्स्ट सेल आसा आनी मागीर आमचो वॉशरूम फेरी पिवपाचें उदक सगल्याक मागीर सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन तुमच्या पोटाचें पडूंक बूक पळोवंक मारूंक तेंय बी आमी बंदोबस्त तुमचे पासत केला. खरें म्हणल्यार ह्या वस्तूंचेर आमकां कांयच फायदो ना. इट्स ओन्ली एट युअर सर्वीस सो दॅट तुमी येतात तीं बरे भाशेन येवंक आनी तुमकां कांयच वायट जायनासतना तुमी बरे भाशेन घरा वचूंक हो आमचो हुस्को ह्यो सवलती सगल्यो तुमच्या बऱ्याक आनी तुमच्या मोगाक लागून तुमच्या अपुरबायेक लागून. आयज आनी फाल्यां बागेवन जुसेफाची सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली. सांताची मुर्ती चवमो घेवंक ओ बेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. खरें म्हणल्यार आमी नोवेनाच्या पयल्या दिसाच्यान हो प्रोग्राम चालू दवरलेलो. ज्या आमच्या भावा भयणांक आयकुपाची कठीणाय आसा आवगोडाय आसा तांचे पासत हेंय बी आमी आदींच फुडें करून आयल्या. 4 मीस जे नोवेनाचे हांगा जाताले सांजचे ते असल्या मनशां पासत म्हणजे द 4 o'clock मास वॉज इंटरप्रिटेड इन सायन लँग्वेज. एक आमचे हांगा भयण आसताली आनी सगळे मिसाची समजणी दिताले ते ज्या मनशांक थोड्यांक बावडे आयकूंक येना कितें असलो म्हणटच जी कोण तुमचे एक वडे शेजाऱ्याक आसो तो तुमच्या बिल्डिंगान वो कोणी तुमी वळखतात जाल्यार तांकां ही सवलत आसा म्हूण तुमी सांगचें. खरें म्हणल्यार आयजूच तें आनी मागीर फेस्ताच्या मिसाक कसलीच सवलत आमी तांकां दवरल्या. 10 वरांचे मीस द मास वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज. आमचे वॉलंटियर्स बाबा बुडीन बोकून हांगा भितर आनी तशेंच चड करून भायर आतां एक पासून बाबा कंप्लेन येवंक ना की कोण कडेन झगडलो कोण स्टाफ बंद जालो मोटर दवरूंक ना. आतां हे दिसता न्ही मातशी इल्लीशी लूट जाल्या म्हणटच कोणूय खंयच्यानय मोटरां गाडयो धमसूंक सोदता केन्ना वेळ जाल्यार ऑल इन अ हरी. बट हे मातशें सांबाळात म्हूण मागता. जे वॉलंटियर्स तुमकां सांगतात ते मातशें आयकात कानार घेयात कित्याक एकल्यानूच तर मातशें मोटर वांकडें दवरलें सगल्यांक ब्लॉक केलें जाल्यार सगल्यांकूच त्रास ते. यू अंडरस्टँड दॅट रायट. म्हणटच तुमी मातशें ते सांगोपर्यंत तुमचें पार्किंग तुमी तांचें आयकोचें म्हूण मागता. एकूच दीस उरला फाल्यांचो आनी आयचो मातसो ओके. म्हणटच तुमी आदीं फुडें केलां ते भाशेन आतांय तुमी तुमचो सहकार दिवचो म्हूण आमी मागता. आनी निमणे सुवातेर बाबा बुडीनो तुमी सगल्यांनी जाता जाल्यार हांव म्हणटा आयज आयलें तुमी फाल्यां दोबाजीक पोरबेच्या मिसाक तुमी येवची. म्हज्या पाद्री बाबांकूय हांव आमंत्रण करतां कित्याक आमचो भाग्यवंत आमचो तो देवाक जाय तो मान जावंक जाय ओनोद जावंक जाय. सगल्या लोकांक व्हडल्या ताळ्यान भाग्यवंत जुजे म्हूण ताच्या मानाक आमी गितां गावत रावंक जाय.
आनी हें आमी जायतीं जाणां आसतना बरें जाता म्हणटच तुमकां जाता जाल्यार 10च्या मिसाक नाजाल्यार खंयच्याय मिसाक ऑनलायन मातशें डिस्करेज करुया आमी ऑनलायन मिसां मातशें डिस्करेज करुया कित्याक आमचें दिसपाचें मन अशें जालां की जीं कोण ऑनलायनीक लागलेलीं तीं भायर सरूंक नात थिंगाच रावल्यांत आतां इगोर्जेक वचनात देखून आमी बाबा तें डिस्करेज कोत्ता बट दीस इज ओन्ली फॉर अ वॉचिंग पर्पज अदरवायज नॉट पार्टिसिपेशन म्हणटच बाबा भयणीनो those all of us who are shopping for this online masses please stop it if you don't mind आणि ही पासून मिसां जाता जाल्यार हांगा खुद परशी येवन तातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमी तुमचे लागीं प्रार्थून मागता आनी निमणी वस्त कुडतोरेची फ्रॉम कुडतोरेची कांय जाणां आमचे मदें भावां भयणां आसात आसूम सॅमिलीचे कॉपेल तांचे आसा जे मातशें तीं वाडयतात ओ नवें बांदतात मातसो तरी काम आहा तांचें देखून आमचे लागीं इल्लोसो दुडवांचो आदार मागून तीं आयल्यांत जालां काम तांचें चडशें जालां पूण उरलां अजून उरलां म्हणटच इल्लोसो दुडू तुमचो आदार मेवता जाल्यार ती खुशाल जावन घरा भितरी आनी ताणें ह्या निमतान एक कालेंदार काडला त्या कांदेलाचें मोल 100 रुपया कित्याक काय म्हणल्यार बरो पेपर उजार केला तांणी आनी सगळी माहिती मेळटा ती आमचे भलायकी विशीं यो डायट मागीर यो चॅकअप्स आनी कितें असल्यो वस्तू भलायकेच्यो वस्तू झाडां विशीं खंयचें झाड वखदाक पडटाक बरें असल्यो वस्तू तांणी कालेंदराचेर घाल्यात म्हणटच तुमकां एक बरो कालेंदर आसल्यार तुमचे भलायकेचेंय जालें आनी तुमी कोणाकूय बरोबर आदारूय केलो म्हणटच जाता जाल्यार मातसो तांकां तुमी आदार दियात म्हूण आमची धाकटीशी विनंती आसा देव बरें करूं फादर मानुएल डायसान हांगासर सँक्च्युरीचो रेक्टर तो आनी जायत्यो बऱ्यो वस्तू केल्या कोत्ता आनी सगल्यांची तोखणाय कोत्ता म्हणटच आमचे हे वारादासान चड करून मारगांव डिनरी वीच इज प्रेजंट हियर तेंच्या नांवान आमच्या नांवान फादर मानुएल डायस तुका देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनीक सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां सगल्यांक धाडटा आनी तुमकां एक बरो दीस आवंड येता भाग्यवन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणी मोगाल बाप तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या अजापांनी तुजे उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका भाग्यवन तुजे वाजन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार पाव जावं म्हूण मागता ओगीच रावून तुका जाय ते माग हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा येताना माय मारिया आनी सांत तुजे वाज जेजूक शेवट पर्यंत विस्वासी रावली तशें आमी तेंच करून भास दिवन सांताची मजत मागूंक गीत गावया जुजे वाजा आमच्या बावा Bagi bonsanya amsha bahava
आमची दिवंक जेजू बापाक पोसरू उर्बेन मोर आमकां जागोर सुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासून आर्गामोयमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्या